तो जेन्ना आमकां आयची वाचपा आमंत्रण दिता, आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक आमी आमकांच आव्हान करुया, आमकांच थोडे प्रश्न विचारुया. आनी जेन्ना हांव हे प्रश्न तुमचे मुखार दवरता, नियाळ करात. खऱ्यांनीच हांव हे प्रमाणे म्हजें जिवीत जियेता चलयता जाल्यार. पयले सुवातेर हो प्रश्न तुमचे मुखार दवरता. हांव तुमचे मुखार दवरता आसतना म्हज्या जिवितान नियाळ करता हो प्रश्न. म्हज्या जिवितान कोण जावन आसा तो उजवाड जाणें म्हाका पयलेच फावटी जेजूशी हाडले. जावं येता म्हजी आवय बापूय, जावं येता म्हजी भाव भयणां, जावं येता एक घोडणी. ते घोडणी वरवीं हांव जेजूक लागीं पावलो, जेजूशी लागीं पावलो. कोण जावन आसलो हो पयलो उजवाड म्हज्या जिवितान जेजूशी म्हाका ओडून हाडूंक. दुसरो प्रश्न, हो उजवाड जेजूचो उजवाड जो हांवें अनुभवला, हांव दुसऱ्यांक तो वांटूंक तयार आसा. तिसरो प्रश्न, हे उदेंतींतले विद्वान जे आयलोले, म्हजे जिवितानूय उदेंतीचे विद्वान आसतले जे जेजूक सोदता, जेजूक अनुभवंक सोदता. तांचे पासत हांव कितें करता? जावं म्हजे फॅमिलीन, वो जावं म्हजे फिरगोजेन, वो जावं हांव काम करता त्या जाग्याचेर. अशे खुबशे लोक आसतले ते जेजूक अनुभवंक सोदता. तर हांव म्हजे उतरांनी, म्हज्या कोन्यांनी कशे भाशेन जेजूचो उजवाड तांच्या जिवितान हाडटा. आनी चवथो प्रश्न, जेन्ना विद्वान जेजूक अनुभवता म्हणले आपले दाना जेजूशी दवरता, जेजू बरोबर ते थिंगा आसता, वेळ साधता, तांचें जिवीत बदलता. कित्याक ते दुसरे वाटेन परत वेता. न्हय हेरोदान आपयल्ले म्हणून आमी परत हेरोदाक वचून सांगया, पूण ते दुसरे वाटेन वेता. तर आमच्या जिवितान आमी जेजूक अनुभवता. आनी खास करून जेन्ना मिसा बलिदान आमी वांटो घेता, आमी कोमयां घेता, जेजू सारको आमच्या बरोबर एक जाता. तर जेन्ना जेजू आमच्या बरोबर वो म्हज्या बरोबर एक जाता, तेन्ना हांव हिंचे वाटेन वेता, म्हजे आदलेच वाटेन परत वेता, वो जेजू दाखयता त्या मार्गान हांव चलूंक तयार जाता.